आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिडकायना जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणान मरतलो, पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट बदलूंक तूं ताका शिडकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणान मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलो. देवाचें उतोरें. जबाब. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. आनी एकदां म्हणुया. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासूया. तो तीर कडप आमचो तारोब, ताका वाकाणुया. जबाब. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपड पडल्या ताच्या मुखार तुमचो एकलोच आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मिराबा आनी ओरोबान मासा केल्ली तशीं तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. उद्गार. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. देव बाप आसलो जेजू सोवें कुर्सार आपले वेंगेन परतून घेवचे संवसार. मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमची आदी केली. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे अंताचे भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकोत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां व तेगां गोवायांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक व दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो ओन भावार्थी व दोन वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेंय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसली वस्त मागोवंक एका मनाचें जायत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां व तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जालीं आसतीत थंय ताचें मोदें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो आनी प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या ह्या 8व्या नोवेनाचो आमचो विशय मारिया भिरांती आडकोळी वेळार सांगात दितली अस्तरी. भिरांत आनी आडकोळ सगल्याच्या जिवितांत आसा. पूण जेन्ना भिरांत येता तेन्ना कितें जाता हो आमी कितें कोत्ता हाचेर आमी नियाळूंक गरज. आनी ह्या विशया
तुमकां कितें सांगो तें हांव चिंतालो आनी तेन्नाच म्हज्या मनांत आयलें म्हजीच भिरांत आनी आडकोळ तुमचे मुखार दवरल्यार अदीक बरें जातलें. तो तुमकां म्हज्या जिवितान घडलोली एक घडणी सांगता. जेन्ना म्हजी कॉलेज जाली आनी म्हाका फुडें शिकूंक भायर दुसरे युनिवर्सिटीन एप्लाय करूंक जाय आसलें, एडमिशन घेवंक जाय आसलें, तेन्ना हांवें पुणे युनिवर्सिटीक ऑनलायन एप्लाय केल्लें. हांव म्हज्या जिवितान तेन्ना गोंया भायर केन्नाच वचूंक नासलो आनी म्हजें एप्लिकेशन एक्सेप्ट जालें देखून म्हाका तांणी फॉर्म भरपाक आपयलो. हांव पुणे केन्नाच पावूंक नासलो आनी त्या वेळार म्हाका थंय एकट्याकूच वचचें पडलें. म्हज्या जिवितान पयलेच फावटी गोंया भायर म्हाका वचूंक पडलें आनी म्हाका सांगात दितलो कोणूच नासलो आनी हांव म्हज्या घरच्यांकूय त्रास दिवंक सोदिनासलो. देखून ती पासून भियेतालीं हांव एकटोच कसो येतलो, ती कोण ना, म्हज्या बरोबर कोण आसचो ना, कशे भाशेन करतलो. पूण हांवें तांकां सांगलें तुमी भियेनाकात, हांव सगळें पळयतां, हांवें सगळें करून तयार करून दवरलां. पूण हांव म्हजे भितर जाणा आसलो कांय तयार नासलें आनी म्हाज्या बरोबर कोण नासलो. भायर सरलो तेन्ना म्हजे भितर भिरांत येयली. थंय वचोन कितें जातलें, थंय खंय देंवपाचें, बसींतल्यान केन्ना देंवपाचें, कित्याक आमकां तर खबर आसा मडगांवसान पणजे बस वेता जाल्यार कोर्ताली देंवंक जाय जाल्यार आमी जाणा कोर्ताली केन्ना पावता तें. पूण तुका कोर्ताली हूंय पडटा तें खबर ना जाल्यार केन्ना देंवतलो तूं. तेच भाशेन म्हाका पुणे हुंयचे कडेन देंवंक जाय तें खबर नासली. हांवें तेन्ना देवाक उलो मारलो, सायबा तूं म्हाका पाव. भिरांत म्हजे भितर आयल्या आनी ते राती जेन्ना भायर सरलो तेन्ना ते भिरांतीन भायर सरलो. पूण देवाक उलो मारीत आसलो, सायबा तूं म्हाका पाव, सायबा तूं म्हाका पाव. आनी घडलें तें हें, जेन्ना सकाळच्या फांतोडेर पावचो वेळ आयलो तेन्ना म्हाका फोन आयलो आनी तो एकटो भुरगो म्हणूंक लागलो तूं सुकूरचो? हांवें म्हणलें ओय हांव सुकूरचो. ना तुज्या डॅडीन म्हाका फोन केल्लो तूं पुणे येता खंय, हांव तुका थंय रावतां. तेन्नाच बस पावली आनी तेन्नाच ताणें म्हाका सांगलें तुजी बस पावल्या आतां देंव. म्हजें काळीज सुस्कारलें, जिवाक संतोश भोगलो. कित्याक ते भिरांती वेळार जी म्हाका आडकोळ दिसताली ती म्हजी गेली. ते भिरांती वेळार म्हाका दिसलें देवूच म्हाका पावलो. जावं ते म्हज्या डॅडीन फोन मारून जावं तो भुरगो थंय पावून आनी ताणें म्हाका सांगलें मागीर कितें करपाचें आनी खंय वचपाचें. म्हजे भिरांती वेळार देव म्हाका पावलो, देवान म्हाका सांगात दिलो जावं त्या दुसऱ्या वेगवेगळ्या मनशां वरवीं. आमकां आमच्या जिविताक कितें संदेश मेळटा आयच्या वाचपांतल्यान आमी या. आयच्या पयल्या वाचपान इजिकियल प्रवाद्याक देव अशें सांगता, तूं एक राखणदार कसो आनी राखणदाराचें काम कितें, त्या गांवांत कसलोय आक्रमण जावचो आसा, कसली आडखळ भिरांत येवची दिसता जाल्यार त्या राखणदारान रोखडेंच लोकांक कळीत करूंक जाय. आमकांय तोच संदेश. आमकां तर दिसता कोणाकूय आडकोळ येता जाल्यार आमी रोखडेंच ताका पावूंक गरज वो रोखडेंच ताका कळोवंक गरज. तुजेर वायट येवपाचें आसा, आपणाक गमून आयलां, आपणाक कोणें सांगलां, रोखडेंच कळोवपाक जाय. एकूच संदेश, तूं राखणदार जावं दुसऱ्या सोवें. ओदी करून भुरग्यांक दुसऱ्यांक त्रासान घालूंक तो आमचो सोय जावचो न्हय. तें क्रिस्तांवांक आमकां क्रिस्तांवांक तें बरें न्हू. आमची आंकवार मारी आमकां तेंच शिकयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान हांव एकूच संदेश घेतां, तूं संवसारान बांदशी तें देव स्वर्गार बांदतलो. म्हळ्यार कितें, तूं संवसारान दुसऱ्यांक भिरांत बांदताय, दुसऱ्यांक आडकोळी बांदताय जाल्यार तुकाय मागीर भिरांत आनी आडकोळीच येतल्यो. देखून कितें करूंक जाय आमी,
आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना आडकोळी येता तेन्ना मारयेची देख घेवंक जाय. आनी एकूच मारयेचें उदाहरण तुमचे मुखार दवरता. आमी सगळीं जाणात जेन्ना काना गांवांत लग्ना वसऱ्यान तांचो सोरो उणो जालो भिरांत. आनी आडकोळ आतां कितें जातलें? कित्याक त्या तेंपार काजराक सोरो तर उणो जावप म्हणजे त्या फामिलीक लॉज. आमी जाणा आमचे कोणाच्या काजराक गेले बुफेचेर जेवण काबार जालें जाल्यार फामिलीक लॉस जाताच. तेच भाशेन त्या काजराक सोरो गरजेचो. तो सोरो उणो जावप म्हळ्यार ते फामिलीक सगळ्या हुजीर लॉस. कित्याक आमचे भाशेन काजरां ती एक दिसाचें न्हू. तें काजार 2-3 दीस चलता आनी तो सोरो 2-3 दीस उरो जाय. मातसो सुबेज लोक जालो सोरो काबार जालो लॉस. त्या वखतार तांचो सोरो काबार जालो कितें करतलीं? फामिलीक लॉस, अकोल न्हवऱ्याक लॉस. मारयेक तें गमोन येता आनी ती सांगिनात. मारया पळयता सोरो उणो जालो आनी आपूण जावन ती विचार करता आनी मागीर आपूण जावन जेजूक सांगता मातशें आदार कर. तांचे भिरांती वेळार तांकां पावता. जी आडकोळ तांकां आयिल्ली त्या आडकोळीक मारया आपलो आदार दिता. आमी कितें करया? कोणाकूय आडकोळीक सांपडटा तेन्ना आमी आमकां जाता ते भाशेन आदार करूंक वावरुया. आदार करूंक जायना जाल्यार वेळ इबाडचो न्हय. उलोवन खबरो करून दुसऱ्यो वयल्यो वाऱ्या वयल्यो खबरो करून तुजो वेळ आनी दुसऱ्याचो वेळ इबाडचो न्हू. तुजे लागीं जाता आदार कर. नाजाल्यार आनी कोणूय देवा कृपेन ताका पावतलो. हो संदेश आमी आयच्या ह्या सेवा धर्मांतल्यान घेवया. दुसऱ्याच्या आडकोळीक आदार दिवपाक तोच जेजू ह्या आल्तारार येता. त्याच जेजूच्या ह्या कुडी रोगताच्या आदारान आमकां कृपा मागुया. दुसऱ्यांच्या आडकोळी वेळार तांकां सांगात दिवं. ह्या वेळार उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोतमानता देवा सोर्बुद्वेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो. आंकवार मारयेथावन जल्मलो. पोंस पिलाताका ताणें कश्ट सोंसले. ताका कुसार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुई तावन जिरव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बसणे कुडीचें जेवण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो कांय गरजो आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबान याज्ञीक आनी हेर म्हत्वाची देवाचें उतर परगडटाना तांच्या वरवीं आडकोळी आनी भिरांत येता. ह्या वेळार ताणें मारये भाशेन देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरल्यार पुरो म्हूण आनी देवाचें उतर भिरांत नासतना आनी कसलीच आडकोळ नासतना परगटूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची आमच्या देशाच्या आनी आमच्या राज्याच्या फुडाऱ्यांक पोज्जेची सेवा कोत्ता आसतना खूब आडकोळ्यो आनी भिरांत येता. जायते पावटी बारी सोंसचें पडटा. त्या वेळार तांणी आंकवार मारयेचेर नदर